पोपाक सायकलीचो पहिलीच्या मी बाई ट्राय करतालो होय केन्ना केन्ना कितले व्हडी झालो पण कितले अर्ध्यावर सुमार रावला थंय अरे बाबा माझा इमर्जन्सी आता आमका वयचे पडटा डॉक्टरा कडेन आम्ही कुल्ल्यो घेतल्या सारक्यो जित्त्यो पळय कसली आहा ती तो काय तुम्ही पोवू शकता कितलो प्युअर निरो गावला तो आमका आवय वो पया सो गायज म्हाका न्हू खूप पेन जाता इमर्जन्सी आता आमकां वयचें पडटा डॉक्टरा कडेन आतां पळोवया डॉक्टर गावता जाल्यार बेस्ट जालें गावोंक जाय चड करून म्हाका पेन सारकी सोंसूं जायना आयज सो गायज आमी आतां येयल्लेली आसा हॉस्पिटलान पळय म्हाज्या वांगडा बी आसा आनी आतां मातशें वखदान आमी वयतली भितर कितें जालें रे गाडयेक कसलो तरी नॉट लूज जालो हे पळय गायज आतां आमी मेन रोडार रावोन नॉट टायट करपाक रावलेली बसो अभिजो खंय नॉट टायट लूज जाल्लो खंय माझो न्हू गाडयेचो गाडयेचो अभिजो न्हू हा गाडयेचो नॉट लूज जाल्लो आवय निरो ताजो मरे सारको काका कसो निरो आका 100 रुपया एक बाटली ताजो यार देवता सो गायज पळयात आमकां हांगासर वाटेर निरो गावलेलो आसा आमचो फेवरेट सारको काका घेवन आसा म्हाका कितले निरे गावता तितले कमी आनी ह्या दिसांनी खूपच पिया तीन बॉटली घेवया हय आमकां पावना न्हू त्यो म्हणून सीजनल अरे वालोर तुका तो काय तुम्ही पोवू शकता कितलो प्युअर निरो गावला तो आमका फुल पॉवर सारको अरे रे काय काम रे ती उलटी जायटा ओके चोरीक जाल्यार पिड्यार जाता बाहेर म्हणजे आता तुम्ही रातपर्यंत बाहेर गेलो काय नाल्यार फ्रिजीनूच दवरूंक जाय झाला फ्रीजिंग ओके आता आकाश काढला ओके 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 आता तू रातपर्यंत 9 पर्यंत पासून बाहेर गेलो काय हा 2-3 दीस समज बाहेर दवरी जाल्यार पिड्ड्यार न्हू तो बरें चल काका थँक्यू थँक्यू हा काका ओके सो गायज आमी घेतलेली आसा पाव भाजी न्हू हा कितें म्हणटा आमी घेतलेली आसा पाव भाजी खूप दिसांनी खाता पण ते आमी 3-4 महिन्यांनी न्हू आनी आतां आमी येयल्लेली आसा शिवोले पाव भाजी खावपाक काम वत खाता मरे ओके सो हांवें ट्राय करून पळयलो बरो हा टेस्ट आमी आतां येयल्या म्हापसा मार्केटान नुस्तें व्हरपाक आनी आयज खूब गर्दी आसा म्हापसा आमी येयल्लेली आसा 5:30 ह्या दिसांनी न्हू गायज म्हापसा खूबच गर्दी आसता खबर ना कित्याक तें म्हाका दिसता वत आसता आनी बरी पावसाचे बी तयारी करतात लोक शॉपिंग करतात चल फुडें पळोवया कुल्ली पळया कितें घेवया खबर ना तुका विचारता हें कसलें नुस्तें कुल्ल्यो घेवया आमी कुल्ल्यो घेतल्या सारक्यो जित्त्यो पळय कसली आहा ती फोडटली ती पळयात गायज ओके गाईज तुमकां पळय दाखयता पळय हो पळय दांगो पळय दाखयू का पळयात केदो मोठो आहा तो आनी ही कुल्ली पळय आमी कितल्याचे हाडले रे 500 रुपया न्हू 500 रुपयाची पळय केली पळय मोठी सारखी आनी येदी पोती भरून हा पळय खूब आहाय तर पळय हितून पळय दाखय पळयात सो आतां हे सुटी करतलो कुल्ल्यो फेवरेट म्हाज्यो ही पळय कशी नाचता ती पयस हे खंय आमचे लिटल एंजल्स व्हिडिओ पळयता रे म्हाज्यो बऱ्यो आसता हय आनी तुय पळयता थँक्यू बरी आहा मरे सायकल तुजी कितली गियर आहे का 27 गियर्स अरे बाबा माझ्या आणि माउंटन बाईक कशी मरती सारखी MTB हेजेर स्टंट बीन मारपाक बेस्ट न्हू सायकलीचे उकलता बरी उकलता कितली रेट हेजी सायकलीची 34 36 असतली 36 बीन असतली 35 सांगले हय आणि ती सायकल
15,000 हा वय बरी आहा मरे. ही लायक जाली हा म्हाका सायकल. दोनूय सायकली बऱ्यो आहा तुज्यो. ही मात हो कलर लायक जालो म्हाका, मॅट कलर बरी दिसता ना रे कलर पळोवपाक सायकलीचो. पयलींच्या मी ट्राय करतालो. हय केन्ना केन्ना कितले फावटी थंय पण कितले अर्द्यावर सुमार रावला थंय. अरे बाबा माझा मेवया म्हणले केन्ना यो मरे थंय देवळा कडेन आमच्या खूप थिएटर. फावटी व्हिडिओ पयले. हो चायनीज युट्यूबवर चायनीज हो चायनीज तो चायनीज चायनीज सारको फेमस हा व्हायरल. आणि होतो बिकाशिया हांवूय न्यू गोवानूच शिकला. करपे असली पळय प्रिन्सिपल तेन्ना हांव शिकला थंय. करपे म्हणून आसली पळय. आता डलवी हा. आता दळवी आहा मरे. आता रिटायर झाल्या. हय आता मोहिनी कोण सायकल हा रे. बरी दिसता नो. बेस्ट दिसता तुझी सायकल. मम्मी सांगून येला मजाकडे तुझी मम्मी व्लॉग पळयता आमची. सायडीक बी म्हणल्यार ही बसल्या जाल्यारूच येतली पळयतली. हा ओके ओके. तुमच्या वेबसायटीर येलो न्हू आमगे दोन थंय म्हणल्यार तेच वेबसायटीर उरतलो. हा मस्ती घराचेरूच उरता मागीर. आणि तुझे फ्रेंड रे. फ्रेंड खतरी गेले म्हणते तुम्ही आता 5 मिनिटं येऊच्या पहिले ते खतरी गेले. हा खतरी पोपा होता य आणि 5 मिनिटं म्हणते खतरी पोहाय ते देऊ ना खय गेले ते. खंय तरी गेले असतले. हा संदेश संडा पोतो. जेन्ना आयज म्हाका मारियोन कॉल केल्लो तेन्ना मारियोन कुल्ल्यो पयल्ल्यो न्हू. तो म्हणटा आपूण तरसता म्हणटा 12 वर्सां जालीं हे सगळें खावपाक. सो गायज आयज आमगेर आसा रायस कुल्ल्यांचे शेक कुल्ल्यो पळय फ्राय केल्या फूल पावर सारक्यो. चला आतां करता हांव काम चालू. तुमी तुमचें काम करा जेवपाचें. आवय हो पळया पयलो केदो मोठो आहा तो बाबा म्हाज्या. चला म्हाका आतां कितलो वगत लागतलो खबर ना कुल्ल्यो फोडपाक. कोणाक कोणाक रूच येयली ती सांगा म्हाका. ओके सो आग म्हाका एक सांग. कालचो व्लॉग आमी घातलेलो तेजेर लोकांनी कॉमेंट मारला हे जे तुवें कपडे घातला पळय हे खंय बरे न्हू खंय कपडे. हे खंय बरे चेडवांनी घालूंक जायना खंय. आनी हे असले कपडे घाली जाल्यार चेडवाचे कॅरेक्टर बरो आसना. आनी खूब अशे कॉमेंट मारला. आनी एक आंटी कशी एक आसा एक आंटीन कॉमेंट मारला तेजें हांव कितें म्हणटा तें एक व्हिडिओ हांवें क्लिप केला. ती अशी हांगा घालतलो हांव दाखोवपाक सगळ्यांक की बायलां पासून कशी दुसऱ्या चेडवा बद्दल कितें वायट उलयता पळय तें. आतां म्हाका एक कळना सिंपल लॉजीक. तुका प्रॉब्लम ना कपडे घालपाक. हांवें केन्ना तुका आडयला. म्हाज्या पेरंट्सांनी केन्ना आडयल्या. म्हाजें सोडूनूच घाल हांव कोणूच लागना तुका आडोवपी. तुज्या आवय बापायन केन्ना आडयल्लो तुका आवय बापूय कितें सांगताली ह्या असल्या कपड्या बद्दल शॉर्ट स्कर्टी शॉर्ट पॅन्ट कितें सांगताली. तू कसले जाय तसले कपडे घाल तुजेर बरे दिसता ते. सारकें जायना लॉंग जायना तू खेतूर कम्फर्टेबल आहा पळय ते कपडे घाल म्हणे. सारकें. आनी हे लोकांक कितें जाता देव जाणा. ओके यू नो युजलेस कॉमेंट नाका जाल्ले कॉमेंट. कितें कपडे घातल्या ते कोण फाटल्यान बसला तेका खंय बरे कपडे घालपाक सांग. खंय बरे कपडे म्हणजे आनी कितले कपडे. आयक तरी आनी 2-3 अंकलांनी कमेंट मारला बरे कपडे घाल. म्हाका खबर आहा अंकल तुका मॅक्सी घालपाक खूब आवडटा म्हणून धाडून दिता तुका मॅक्सी. तू घाल ती आनी बस तुजेर बरी दिसतली. मेन म्हणटा पळय ते गायज हांव तुमकां खरें सांगता बरे कपडे घाल. बरे कपडे आनी कशे आसता 350 रुपयाचे ते टी शर्ट 850 रुपयाची ती शॉर्ट पॅन्ट. ओके आनी बरे कपडे कशे म्हणून आसता. बरे कपडे म्हणजे कितें म्हणून कपडे घालप जे मनशाक आवडटा ते मनशान घालपाचे. ते कपडे 2000चे 3000चे न्हू 150 रुपयाचे जावं नाल्यार 200 रुपयाचे जावं. चेडवांचेर कपडे आपणाचेर बाबा कशे सूट जाता. हे कपडे सूट जाता ते तेजेर हे कपडे तेजेर सूट जाता. तेणी आपणाक जाय तशे घातले तेका अशें दिसलें की आपणाक बाबा आपणाचे हे जे कपडे आसा तेतून आपूण हॅपी आसा. हय सारकें हांव आतां सारकें मेंटेन रावता. तुमकां इतली जेलसी जाता जाल्यार तुमी रावात. आनी एक कॉमेंट येयला. हांव तरी स्क्रीनशॉट घाली. आतां म्हाका स्क्रीनशॉट घालूंकूय कशें दिसना फुडल्या मनशांक हेट येत म्हणून. बट ती हांवें एक क्लिप घालता तिजी हांव घालतलोच कित्याक तेणी खुपूच सगळे तेजेर कॉमेंट मारलेले आसा. ओके सो कोण तिका वळखता जाल्यार तिका मोग दाखया बरो. तुमकां एक कॉमेंट दाखयता पळय आतां
निरो मेकिंग प्रोसेस व्हिडिओचेर कॉमेंट येयला औकात इज देर खंय नॉट शेमलेस लायक यू पळय दिस इज इनसेन ते ब्लॉगाचेर कॉमेंट मारला ट्राय टू वेअर ढंग से कपडा खंय पूट रिस्पेक्टफूल क्लोथ यू आर नॉट लुकींग गूड खंय लायक दॅट पळय ही ती कॉमेंट मारपी कोण एका वळखता जाल्यार एका खूब मोग दिवचो आनी आय वॉन्ट से एनीथींग बॅड आमी एकूच म्हणू शकता हे जे नाका जाल्ले कॉमेंट मारता पळय इतले आतां कॉमेंट मारला तेणी पळय तुमकां दाखयता पळय हे इतले कॉमेंट मारला नाका जाल्ले तरी सकयल आनीक आहा कॉमेंट ते ओपन जायना पळय ड्रॅग जायना ओके सो हांव तुका इतलेंच म्हणूंक सोदता गॉड ब्लेस यू पळय ही ती आनी एकल्यान आनी कॉमेंट असो मारला की म्हाका मारला हांव खंय चेडो जावन खंय बरे कपडे खंय म्हाजे आनी ते चेडूं जावन खंय तेजे कपडे सारके न्हू खंय म्हणजे तो म्हणटा म्हाका हांव चेडो भुरगो हांवें नागडो जावपाचो कपडे घातले ते घालपाचे न्हू नागडो बसपाचो आनी तेणी हे कपडे घातल्या पळय ते हे काडून तेणी फूल कपडे घालपाचे जसो हांव शर्ट घातला पॅन्ट घातला दादलो कसो तेणी रावपाचो आनी हांव चेडूं कसो रावपाचो न्हू हांव फूल नागडो बसपाचो कितें मेंटॅलिटी लोकांची कितें म्हणूंक सोदता तूं असले मेंटॅलिटीचे लोक असता खबर आहा बी त्यात फुडें सरता आनी दुसऱ्यांक मोटिवेट करता चलात रे बाबा तुम्ही शॉर्ट कपडे तेणी घातला ते चेडूं फालतूर आनी ते चेडवाचेर हात घालात हय आनी मेन म्हणटा पळय ही आतां हांवें कॉमेंट कोणी मारला पळय तसले लोक कशे आसता जाणा तेंची मेंटॅलिटी जे मेंटॅलिटीचे लोक आसता पळय जे भायर शॉर्ट कपडे दिसले चेडवा फाटल्यान गेले यू नो आयज काल तुमकां खबर आसा चेडवांचे रेप वाडटा रेप केसीस वाडटा सो हेका न्हू बढावा दिवपी कोण जाणा घरांतलेच भुरगे आसता ओके दुसऱ्याचे चेडवाचे कपडे सारके करच्या पयलीं आपणाच्या घरांतल्या चेड्याक सांगूंक जाय तूं सारको राव म्हणून सारके दुसऱ्याच्या घरांतल्या चेडवाक कपडे चेंज कर हे बरे दिसना हे बरे न्हू तुजेर सूट जायना हे बरे सारके शॉर्ट हे फालतूर म्हणच्या पयलीं आपणाच्या घरांतल्या चेड्याक सांबाळूंक जाय पण ह्या हेचेर हांवें डिफरंटूच लेवलाचे लोक पळयल्या डिफरंटूच लेवलाचे जशी ही बायल कॉमेंट मारला पळय तो घालता तुमकां क्लिप पळया तुमी आनी कितें म्हणूंक सोदता जे चेडवा जी जेंकां तुज्या भशेन कपडे घालपाक आवडटात बट आमचे जे भायर सरल्यार थोडे लोक अशे आसतात तेंचे न्हू नजर वायट आसता तेंचे बद्दल कितें सांगूंक सोदता तूं हांव जाल्यार म्हणटा कसले जाय तसले कपडे घालप आनी कोणूय तशें म्हणटा खबर आहा तुजेर बरें दिसना हें दिसना तें दिसना जाल्यार तेंचे दोळेच फोडप आनी कितें म्हणप तेंच्या फुडल्यान मुद्दम तुमकां जाय ते कपडे घालप गायज पळया म्हाका तर कोणी सांगीत तूं बरो दिसना तूं असो तूं तसो गायज म्हाका देवान जसो केला तसो हांव हॅप्पी आसा देवान म्हाका जशें रूप दिला तशें हांव हॅप्पी आसा देवान जशें अंकिताक केला तें हॅप्पी आसा आनी ताका जे कपडे घालपाक आवडटा ते घालता तशेंच हांव गायज म्हाका जें आवडटा हांव करता आनी हांव म्हाज्या लायफान अंकिता आपणाच्या लायफान खूब हॅप्पी आसा आमी खूब डिफिकल्टीज पयलेली आसा लायफान बट हेतूंतल्यान आमी ग्रो जाता आमी फुडें सरता लायफान यू नो एक आसता पळय तुमकां खरें सांगता मनीस जेन्ना वयर सरता तेन्ना जे तुज्या वांगडा पयलीं जे बाबू बाय बेबी जावं फ्रेंड तुजे कोण आसले पळय जे तुज्या वांगडा भोंवतात जावं तुजी फॅमिली ती तुका जे वयर सरता ते पळोवन तूं केन्नाच एप्रिशिएट करची ना बट जे फ्रेंड तुका वळखना जे लोक जे तुमी मस्ती करूं गोवन्स जे थोडे फॅमिली आमकां बरे करतात ते आमकां कोण वळखनासले थ्रू आवट व्हिडिओ आमकां वळखोंक लागल्या हे लोक आमकां सपोर्ट करता पण फॅमिली केन्ना सपोर्ट करपाक वचना तांकां अशें दिसता ती वयर सरली ओके आमी उरली फाटी ती वयर सरली सो हे चिंता तुमी की लोकांचें कामूच तें आनी वयर सरा सारकें न्हू घरातले जायना भायले जायना आपणाच्या आवय बापा शिवाय न्हू कोणाचेच काय पडलेले आसपाक जायना हय एक्झॅक्टली सो येस अशें चिंतपाचें फुडें सरपाचो चला बाय बाय गुड नायट